भगवत गीता एस इट इज सुबोधिनी बेस्ड हे सेशन अंतु आज आमगेलोटू उपस्थित आशिले सर्व वैष्णव भक्त जनांक बांधवांक प्रीतिपूर्वक स्वागत करता सर। आज चॅप्टर 3 कर्मयोगाचे श्लोका नंबर 36 to 43 हिज ग्रेस विजय गोविंदास प्रभुजी हांनी आमका सांगून दिवच्या येता आसाची। प्रभुजी तुमका यात एक पटी स्वागत सांगता सर। भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन आयोजित ह्या सेशन सर्व भक्तजनांक मस्त उपयुक्त जाता आसा। ह्या सेशनांतू ईच चॅप्टराचे एक 2 4 केलोपटी 10 एक पार्ट वाइज कोरून ते श्लोकाचे आमकां संक्षिप्त जावन इलॅबोरेट कोरून आमकां ताजी विचार जावन आमकां सांगून दिता आसा ते एमिनंट स्पीकर्सांक आपण हाणू तशी जावन हांनी आमकां मस्त घरा बसून आमकां ऐकूत तशें कोरून मस्त हांनी ज्ञान प्रचार करता आसाची तांकांय धन्यवाद। कर्मयोगाचे ऑलरेडी 3 सेशन्स जाल्ले म्हळ्यार 1 to श्लोका नंबर 1 to 16 हांनी हर ग्रेस जननी माताजी हांनी ऑलरेडी 3 सेशन कारणू आमकां मस्त चंद कोण सांगून दिलेलो आसा। ताची मागीर श्लोका नंबर 17 to 15 हिज ग्रेस उत्तम नरसिंहदास प्रभुजी हांनी सांगून दिलेलो आसा। आज चॅप्टर 3 चे लास्ट 8 म्हळ्यार 36 to 43 हे इतले 8 श्लोक सांगून दिवच्याक आमकां हिज ग्रेस विजय गोविंददास प्रभुजी हांनी येता आसाची। तशीच ईच चॅप्टराचे एक जाल नंतर एक रिविजनची एक समरी अपास एक राउंड फुल चॅप्टर एक दिसांचो समरी काढता आसा ती चॅप्टर 1 तशी केली ती चॅप्टर 2 तशीच आता चॅप्टर 3 चे नेक्स्ट म्हळ्यार 6 फेब्रुवारीक हिज ग्रेस रत्नभूषण गोविंददास प्रभुजी हांनी चॅप्टर 3 कर्मयोगाचे समरी घेता आसाची। आता आम्ही चॅप्टर 1 पळयला आसा अर्जुन विषाद योग। आम्ही ऐकल्यान ती कशी अर्जुनाक तागेले लगतल्यांक कशी ताणी मारचे तागेले जी बंधुजन मित्र तागेले मालगड्यांक पुरो कशी मारचे म्हणून सांगून तागेले एक मना आशिल्ली द्वंद्व ताका कशी सूर जाता ताका तशीची चॅप्टर 2 अंतू देव ताका पुरा सांगून दिता म्हळ्यार कर्मयोगा विषयी जावन श्री कृष्ण आमकां अर्जुनाक ज्ञान दिता तत्वज्ञाना विषय सांगता। तशीची कशी सकर्म विकर्म निष्कर्म आणि अकर्मा विषय जावन सांगून दिवन तशी अर्जुनाक तागेले पुरा डाउट्स कशी डाउट्स आसता ते पुरा क्लॅरिफाय करताची देव वताची ताका ज्ञान दिता। आणि तशी आम्ही चॅप्टर 2 अंतूची कशी स्थितप्रज्ञ जावन आसता म्हणून सांगूनय श्री कृष्ण अर्जुनाक सांगून दिता आसा। आणि मेन जावन अर्जुनाक आत्म आणि शरीरा विषयी जावन सांगून दिता देव। आता ताजे नंतर तिचे पुरा ऐकून ताका एक पटी मागीर अपास 2 डाउट अशीच क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अर्जुन निमगिता वता। नेक्स्ट अपास चॅप्टर 3 कर्मयोगांतूय अर्जुन फर्स्ट 2 श्लोकांतू तागेले अपास क्वेश्चन्स निमगिता ताकाय देव क्लियर करता वता। ताकाची आज आम्ही आयची सेशनांतू हिज ग्रेस विजय गोविंददास प्रभुजी हांगेला देखून आयचे सेशन ऐकूया। हांका पुढे हांव तांगेले किरू परिचय दिता आसा। हांनी मुंबईत तशे हांगेले गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हांनी 1993 अंतू इस्कॉन जॉइन जालेले। हांनी एक डिस्कोर्स ऐकून वाय बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल चेडपणांत आमगे कसकी एक डाऊट आसता केलोपटी असल एक डाऊट येवन तांकां मनांत केन्नाय आशिल्ले ते डाऊट तांकां एक डॉक्टर नगर कट्टी हांगेले एक डिस्कोर्स ऐकून तांकां हाजी विषय आध्यात्मिक विषय अशें पुरो कसले म्हूण सांगून क्युरियोसिटी आशिल्ले तेंगे क्युरियोसिटीक हांगेला दुखूनची आन्सर मेळ्ळे तेन्ना हांकां तू चड इंटरेस्ट येवन तांणी इस्कॉनांतू मुखारी जॉइन जावन तांगेले सेव करता आसाची। हांनी प्रेझेंटली इस्कॉन चौपाटी टेम्पलांतू सेव करता आसाची। हांनी अराउंड 32 इयर्स दुखून पॅकेजिंग फील्डांतू काम करता आसाची। स्नायडनर्स इलेक्ट्रिक कंपनींतू डेप्युटी जनरल मॅनेजर जावन डिझायन डिपार्टमेंटांतू आसाची।
प्रभुजी हांव तुमकां 3 पटी हरे कृष्ण महामंत्र सांगून हृत्पूर्वक स्वागत करता. तुम्ही तदनंतर सेशन स्टार्ट करूया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. प्रभुजी, ओवर टू यू. हरे कृष्णा. मुझे आवाज येत की ऐकूच्या समोर क्लिअरच की ऐकत क्लिअरच प्रभुजी. क्लिअरच नव्हे असं प्रभुजी. तर हांव फर्स्ट ऑफ ऑल सगळे उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मुरलीधर चरण प्रभू तागेल फॅमिली तांकां मिगेल दंडोत प्रणाम. आणि त्यांनी म्हाका हे सेव एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल बद्दल तांगेले बहुत कृतज्ञ आसा. तर आम्ही प्रेयर्स म्हणून कडेरी सेशन सुरू करूया. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मयि ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा सीता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचना गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सगळे उपस्थित समाज बांधवांचा मुगेला दंडोत प्रणाम परत एकदा बिफोर आय स्टार्ट. तर हे भगवद्गीता सुबोधिनी तांतू सेकंड चॅप्टर टेक्स्ट 36 to 43 टेक्स्ट जे आसा ताजी वयरी म्हाका सांगल्या. तर हे हातू आमी पळोवया की कशी अर्जुन जे आसा ते युद्ध करच्या तयार ना. अर्जुन जे आसा ते मस्त कसं जाले कारण सांगता के युद्ध केल्यार कसं ताचे हे जातले युद्ध कोण कसं जातले आणि ताजे खातीर हांव युद्ध करना म्हण जे आसा ते अर्जुन जे आसा ते कृष्णाक सांगता आसाची. आणि नेक्स्ट लेवलार म्हळ्यार नेक्स्ट तांतूल मुखावेले श्लोक जे आसा तांतू कृष्ण कशी अर्जुनाक समजून सांगता
की तू कसले युद्ध करता आणि त्या युद्ध करच्याक प्रवृत्त करचे खातीर कृष्ण जे आसा ताका ज्ञान दिता. ते ज्ञान दिले नंतर कडेर अर्जुन जे आसा ते युद्ध करच्याक तयार जाताचे. आता अशी सांगिल अशी आमी हे करयत की आमकां बरें जे आसा ते कसले सेवा दिल्यार आमी केन्ना केन्ना अशीची कांय कारण सांगून ते सेवा करच्याक आमी केन्ना आमगेर इच्छ जायना आणि आमी बरें कारण सांगून आमी हे करताची अशी. तर ताजे खातीर ताजेन तुल्यान ते एक प्रत्येक जिवाला एक स्थिती आसा तांतुल्यान भायर येवच्याक एक्चुअली आमी जे आसा ते कृष्णाल जे वचन आसा आमगेल गुरुजनान वचन आसा आमगेल श्रेष्ठ वरिष्ठ भक्ताल जे वचन आसा तांणी जे सांगिल्लें आसा ताका आमी एज इट इज स्वीकार केल्यार कडेरी आमगेल अज्ञान आसा ते दूर जाता आणि आमकां एक सेवा करची एक संधी मेळटा अपॉर्च्युनिटी मेळटा आणि ते केले नंतर आमकां कळटा की आमी खरोखर आमगेल कॅपॅसिटी मस्त आसा आमी आनी मस्त करयत पण बिकॉज ऑफ अवर ओन लिमिटेशन आमी जे आसा ते स्वीकार करपाक तयार जायना आणि ताजे मुळे जे आसा ते आमगेले नुकसान जे आसा ते जाता. तर ताजे खातीर जे आसा कृष्ण जे आसा हे श्लोकांतू दोन विंगड हे सब्जेक्ट आसा. एक म्हळ्यार अर्जुनाले बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लायफ म्हळ्यार अर्जुन जे आसा ते तागेलो जो विचार आसा ते शारिरीक स्तरार आसा आणि कृष्ण जे आसा तागेल जे ज्ञान आसा ते ज्ञान जे आसा ते आध्यात्मिक स्तरार आसा. तर भगवद्गीता जे आसा हे आमकां शारिरीक स्तरा वयल्यान आध्यात्मिक स्तरा व्हरच्याक मदत करता. तर हे एकदम हे आतां जे टर्निंग पॉयंट आसा हो टर्निंग पॉयंट आसा. एक सायडार अर्जुन जे आसा ते युद्ध करच्याक तयार ना आणि कृष्ण जे आसा ताका आध्यात्मिक ज्ञान दिवन ताका युद्ध करच्याक प्रवृत्त करताचे आणि सांगताचे की आता तुका युद्ध आता इब्राब आणि युद्ध कर अशी जे आसा ते कृष्ण जे आसा ते अर्जुनाक सांगता आसा. द फर्स्ट जे श्लोका आसा दॅट इज 2.36 तांतू जे आसा अशी सांगिल्लें आसा की अशी प्रकारान जे तू युद्ध करच्या तयार ना ताजे परिणाम कसो जातलो. ताजे परिणाम अशे जातले की तू एक धनुर्धारी आसा तू एक ग्रेट योद्धा आसा आणि तू एक योद्धा आसून तुगेले जे कर्तव्य आसा ते कर्तव्य करनाशी तू जे आसा युद्ध करना जाल्यार लोक तुका कशें करतले तुका हांसतले तुका जे आसा ते डिफेम करतले म्हळ्यार तुगेलें नांव जे आसा ते वायट जातलें तुगेलें नांव जे आसा ते धनुर्धारी एक एलिजिबल तू एक योद्धा आसा पण ते तू युद्ध करना जाल्यार तुगेलें नांव जे आसा ते वायट जातलें म्हळ्यार तुगेली कॅपॅसिटी आसून वरें तू जे आसा ते केली ना म्हणून जे आसा Was it 3.36 to 43? वही प्रभुजी. ओहो एक मिनिट. Okay, sorry, I have prepared for the earlier chapter. जायत तर 3.36 जे आसा तांतू जे आसा की अर्जुन जे आसा ते सांगता आसा की मनुष्य जे आसा ते पाप कर्मान तू कितें अशी प्रेरीत जाता अशी सांगिल्लें आसा आणि जे आसा की
ते जे आसा ते बलपूर्वक तांतू जे आसा ते पाप कर्म करचे खातीर तांकां प्रवृत्त जाता आसा अशें सांगिल्लें आसा. तर तातूंत तात्पर्यांतू जे आसा तांतू जे आसा ते देव जे आसा कृष्ण जे आसा तांकां सांगिल्लें आसा की पाप कर्मान तूं कसल्या वता ते सांगचे खातीर देव जे आसा ते नेक्स्ट श्लोकान तूं अर्जुनाक सांगता की कामयेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप बुद्धये न मिहम वैरिणम. ते अर्जुन जे आसा कृष्ण जे आसा ते सांगता अर्जुनाक की आमी जे आसा ते अशी करच्याक कारण म्हळ्यार आमी रजोगुणांतू जे आसा ते केन्ना उरताची आमगेली भावना ते हातूंत उरताची तेन्ना कसो जाता कामाची जे आसा आमगेले भावना उत्पन्न जाता आनी काम जे आसा ते एक्चुअली आमकां जे आसा ह्या संसार बंधनांतू बद्ध जावच्याक जे आसा आमगेलें कारण आसा आनी कामाचे जे आसा ताजे फलस्वरूप मुखार जे आसा ताजे परिवर्तन जे आसा ते कसं जाता क्रोधांत जाता आनी क्रोधांत जाले नंतर कशें कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव आनी रजगुण अशी म्हळ्यार हे जाले नंतर एक्चुअली ताजे मुळे जे आसा ते जशी आनी एक श्लोकान तूं सांगल्या की कामाची भावना कशी येता भगवद्गीतेंत आनी एक श्लोका सांगल्या ते म्हळ्यार ध्यायतो विषया पुंसा संगस्ते सुख जायते संगात संजायते कामात कामात क्रोधाभिजायते क्रोधात भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृती भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति. तर आनी एक श्लोकान तूं बरें हाजे बद्दल सांगिल्लें आसा की कशी काम जे आसा कामरुपी हे जे आसा ताजे मेळ मेन कारण म्हळ्यार आमी एक जे जिवात्मा आसा आनी आमगेलें स्वरूप जे आसा ते आमी देवाला नित्य दास आसा पण भौतीक जगांत आयले नंतर आमगेले जे आसा ते जे आमगेले स्थिती जी आसा ती अशी जाता की आमी जे आसा ते कंट्रोलर जावचे प्रयत्न करता देवाल पोझिशन घेवची प्रयत्न करताची आनी त्या मुळे ना कसं जाता की आमी जे आसा ते विशया वयर जे आसा ते ध्यान करताचे आनी विशया वयर ध्यान केले नंतर जे आसा ते हगूर हगूर एक 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 स्टेप मुखार वचून जे आसा ते आमगेले पतन जाता अशी म्हणून जे आसा ते सांगिल्लें आसा. तर अशी जे आसा ते संसार वैरिणम म्हळ्यार हे कामा वयरी जे आमगेले हे जे आसा ध्यान म्हळ्यार वस्तू वयर जे ध्यान वता आनी आमगेले ताचे रुपांतर जे आसा ते कामा वयर जाता बिकॉज ऑफ दॅट आमगेले जे आसा ते पतन जाता आनी देवान सांगिल्लें आसा की हे काम जे आसा हेची आमगेले संसारांतू आशिल्ले जिवाचे मुख्य पतनाचे मुख्य कारण आसा अशी जे आसा ते सांगिल्लें आसा. नेक्स्ट 38 श्लोकान तूं अशें सांगिल्लें आसा की कशी एक अग्नी आसा अग्नी एक जळत आसा ताजे वयर जे आसा ते दोंगर उरता तशीच ही एक मिरर आसा ताजे वयर कसो आसा धूळ आसा आनी अशी जे आसा जे जीव आसा ते गर्भाशय ताजेन आवृत्त जाल्लेलो आसा तशीच ही जे आसा जिवात्मा
हे 3 उदाहरण दिलेलं असं त्याच्यानंतर अशी सांगितलं असं की जीवात्मा जे असं है जी विभिन्न मात्राओं से आवृत्त रहता है हे कामाचे जे हे असं ताजेन जे असं ते ताजी प्रभाव जे असं ताजेर पडता अशी म्हणून जे असं ते सांगितलं तर जीवात्मा जे असं ते तशी पळयल्यार कसं असं एक कृष्णाल नित्य दास म्हणून जे असं तागेल हे आसा आयडेंटिटी आसा पण जे असं तो भौतिक जगांत आयिल्ले नंतर तो जे असं तो ताका तागेल इंद्रियांच्या माध्यमांतल्यान तो कसो करता हे भौतिक जगाचे जे वस्तू आसा ताजे भोग करचे जे आसा ते प्रयत्न करता आणि म्हणून जे आसा तो जे आसा कसो जाता कर्मफला फलांत जे आसा ते बद्ध जाते आसा तर अशी जी तू अशी सांगेलस की पारपोटान तू की जीवात्मा जे आसा ते तागेले कृष्ण भावनामृत जे आसा ते थोडे तागेले रुपान तू उपलब्ध आसा पण हे धुंगोरा कारणा निमित्त जे आसा तागेली आयडेंटिटी जी आसा ती बंद जाता अशें म्हणून सांगिल्लें आसा आणि कशी आमी एक मिरराचेरी धूळ जाल्ल्यार ताका पुसून काडिल्या नंतर आमकां आमगेले चित्र जे आसा ते एज इट इज एज वॉट एवर वी आर आमी कसो आसा ते आमकां तशी दिसता त्याच प्रमाणे हे कृष्ण भावनामृताचे विधी आसा हे विधीन तू आमी भक्ती योगा जे आसा हे प्रॅक्टीस केले नंतर आमगेले जे हे इच्छा आसा सगळे इच्छा आसा ते इच्छा आसा ते कसो जाता हगूर 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 कमी जाता आणि इच्छा कमी जाल्या नंतर आमगेले मूळ जी चेतना आसा ती चेतना आमकां ताजी जाणीव जाता की हांव कशी कृष्णाल एक नित्य भक्त आसा आणि मिगेल जे मूळ जे स्वभाव आसा ते कसो उरता हांव कृष्णाल एक नित्य दास म्हणून उरता पण हांव कसो आसा आतां कृष्णाल नित्य दास ना तर अशी सांगताची अशी म्हणटाची की हे परिवर्तन जाता कशी हे परिवर्तन जाता कशें हे जे हे आसा ते कशी आमगेले हातूंतल्यान वता तातूंत अशी सांगिल्लें आसा की आमी जेन्ना ज्या टायमार आमी हरिनाम घेताची हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तर आमी हरे कृष्ण महामंत्र ताची जप केले नंतर हगूर हगूर आमगेले जे आसा ते कसो जाता चेतो दर्पण मार्ग म्हळ्यार आमगेली प्रोसेस आसा ती प्रोसेस जी आसा ती सूर जाता आणि ते प्रोसेस सूर जाली नंतर आमी जे आसा मेन म्हळ्यार कसो जाता आमकां हगूर हगूर नाम रुची जे आसा ते निर्माण जाता आमकां हगूर हगूर नाम रुची तांतू आमी हे जाताची आणि नाम रुची जाल्या नंतर वैष्णव सेवा जे आसा ताजे नंतर आमी नेक्स्ट स्टेजार वैष्णव सेवा करच्याक तयार जाता कारण की आमी आमगेले मूळ स्थितीन तू आमी हे समजून घेताची की आमगेले नित्य स्वरूप जे आसा ते आमी फक्त दास म्हणूच आसा आणि आमगेले मेन कार्य जे आसा ते सेव करचे हेची आमगेले कार्य आसा तर अंतान तू 38 वर्सान तू एंडाक प्रभुपादान परपोटा सांगिल्लें आसा की हे अशी आमगेले काम रुपी जो शत्रू आसा ताका तागेले संहार करचे खातीर आमकां योग्य कृष्ण निर्देशन म्हळ्यार आमकां एक गायडन्स जाय आणि कृष्ण भक्तीन तू मुखार कशी वचचे ताजी एक गायडन्स जाय
आणि ते गायडन्स जे असं जे अनुकूल स्थितीन तू आमगेले रूप गोस्वामी सांगताची अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम. तर अनुकूल परिस्थितीन तू भक्ती करून आणि गुरुजनाले गायडन्स घेऊन आम्ही जे असं ते हे शत्रू आमगेले जो हे शत्रू असं ताका आम्ही ताजेरी आम्ही मात करेत अशी म्हणून जे असं ते तू 38 वर्सान तू सांगितलं. आता 39th वर्स जे असं तान तुझे असं की तान तू अशी सांगितलं असं की आमगेल जीवात्मा जे असं ताजी जे शुद्ध चेतना असं तांतू जे असं तांतू कामरूपी शत्रू जे असं ते नित्य रूपान असं आणि ताजी जे असं त्यांना तुष्टी जायना आणि ते जे असं ते अग्नी समान जे असं ते प्रज्वलित जे असं ते जाते असं म्हणजे ते जळते असं अशी म्हणून नेक्स्ट वर्सान तू सांगितलं असं. तर प्रभुपाद जे असं ते तात्पर्यान तू अशी सांगताची की हे अग्नी जे असं ते कसल्याक वाढून वचना तांतू कारण म्हळ्यार हे भौतीक जगान तू सगळे हाचे जे असं अंतान तू कार्यकलाप ताजे केंद्र बिंदू जे असं ते काम असं काम तू म्हळ्यार काम विंगड प्रकारचे काम असं तांतू मैथुनिक काम असं आणि पूजा लाभ प्रतिष्ठा ह्यावर एक प्रकारचे जे असं ते काम असं आणि प्रभुपाद एक पंत तू सांगता असाची की ह्युमन सिव्हिलायझेशन इज व्हॉट हे एक मैथुन आगर असं ह्या बरे तू ह्या परपोटांत बरे हेच सांगितलं असं की जे असं की तू जे सांगितलं असं की विषय जे असं ते एक हतकडी असं हतकडी एक बंधन असं आणि जे असं हे बंधन जे असं ते आमगेले जे मूळ स्वरूप असं ते मूळ स्वरूप जे असं ते आमकां म्हणून आमगे मूळ स्वरूप जे असं ते आमकां कळून येना आणि अशी सांगितलं असं की इंद्रिय तृप्ती जे असं हे भौतिक जगात तू जे असं प्रगती म्हळ्यार लोक जे असं ताका प्रगती म्हणून जे असं ते संबोधित करताची आणि जे असं तांतू आणि चड तांतू इंद्रिय भोग घेऊन जे असं ते आणि चड ताजी करची जांग जी असं ते इच प्रकट करताच अशी आणि अशी करून जे असं ते जीवात्मा जे असं त्या भौतिक जगांतू या संसारांतू अशी जे असं ते कसं जाता जन्म मृत्यू जे असं तांतू त्या चक्रांतू अशी मुखार अशी वते उरता आणि अशी एंडाक प्रभुपाद परपोटान सांगता की अशी हे इंद्रिय तृप्ती असं ते जे भोग असं ते म्हणटाची की थोडे काळा खातीर ते आमकां आनंद दिता आमकां जे असं प्रसन्न करता परंतु हे जे असं ही प्रसन्नता जी असं एंडाक प्रभुपाद सांगता की हे जे असं ही प्रसन्नता जी असं ती आमगेले मेन शत्रू असं
अशी म्हणून जे आसा ते प्रभुपाद 39th श्लोकान जे आसा ते सांगताची. नेक्स्ट 40th श्लोकांतू जे आसा ते इंद्रिय, मन आणि बुद्धी हे जे आसा हाजे बद्दल सांगिल्लें आसा की इंद्रिय, मन आणि बुद्धी जे आसा हे कामाचे घर आसा अशें म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि हे हाजे अशी करून जे आसा हाजे माध्यमांतल्यान जीवात्मा जे आसा ते कसं जाता हाजी आधार घेतले नंतर वास्तविक तागेलें ज्ञान आसा जे आत्मसाक्षात्काराचे जे ज्ञान आसा ते ज्ञान जे आसा ते धांगता. म्हळ्यार अशी म्हणटाची की कोणें इंद्रिय तृप्ती करता जाल्यार ताका कृष्ण कृष्ण प्राप्त करच्याक साध्य जायना. आतां एक पंथा जे आसा हांव अशें आयकलें की कोण कोण जे आसा ते म्हणटात की तुमगेले जे हरे कृष्णा मुवमेंट आसा तांतू मस्त रुल्स आसा. 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल आसा आणि डायटांत वरे आमकां मस्त कसं हे आसा ते खावचें ना अशें म्हणून सांगिल्लें आसा. तर इतलें जे आसा ते कोणा कसं जाता हे करच्याक बेगीन डिफिकल्टीज जाता. तांणी सांगताचे की आमकां जे आसा ते हे सगळें करच्याक जायना. आमचेल्यान जावेश ना अशें म्हणून सांगताचे तांणी. आणि ते तशी केन्ना सांगताची तांकां कसं जाता की तांकां जे आसा ते म्हळ्यार कंट्रोल उरना, जिवेचेर कंट्रोल उरना म्हळ्यार नाजाल्यार इंद्रियाचेर हे उरना, कंट्रोल उरना. आणि म्हणून जे आसा तशी तांकां हे करच्या जायना. पण देव जे आसा ते सांगता कसं सांगता आमकां अभ्यास करता आणि आमकां वैराग्य करता. चंचल ही मना कृष्ण हे हांतू जे आसा ते अर्जुन जे आसा ते कृष्णा सांगता की मन जे आसा ते मस्त चंचल आसा. मन कारण आसा इंद्रियाक हे करचें. तर मन चंचल आसा आणि मन जे आसा ते कंट्रोल करचें साध्य ना अशें म्हणून अर्जुनाक हे आसा. आणि अर्जुन जे हे केन्ना कृष्णाक सांगता तेन्ना कृष्ण जे आसा ते अर्जुनाक सांगता असंशय ही महाभाव. म्हळ्यार हांव एग्री करता. कृष्ण हे म्हणटा की हे मन जे आसा हे चंचल आसा हांव एग्री करता. पण हाका नियंत्रणाक मध्ये हाडच्याक आमकां कसं करता अभ्यास करचा पडटलो. आमकां वैराग्य बरें दवरचा पडटलें. आणि हे दोन केल्ले नंतर मात्र आमगेलें मन जे आसा ते कसं जाता काबूंत येता. आमी जे आसा जे अनुकूल्य संकल्प अशी जे म्हणटाची ते अनुकूल भक्ती खातीर जे अनुकूल गोष्टी आसा त्या करच्याक आमी जे संकल्प करताची त्या करच्याक मदत केन्ना जाता जेन्ना आमी हे जे आसा इंद्रियाचेर जे आसा ते नियंत्रण हाडच्या जेन्ना जाता तेन्ना हे साध्य आसा. तर तेन्ना अशी म्हणटाची की तुमकां कृष्ण जावंक जाल्यार कृष्णा इज द topmost personality in the spiritual and the material world. आता कृष्ण जे आसा ते भौतिक जगात आध्यात्मिक जगांतू सर्वात उच्चतम हे आसा. अहम ही सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्त इति मत्वा भजन्ते मां बुध भावतम. ह्या वरे आणि एक श्लोकांतू कृष्ण म्हणटा की हांवच सगळ्याचे स्रोत आसा आणि फ्रॉम मी ओनली एवरीथिंग एमिनेट्स. आणि जो बुद्धिमान व्यक्ती आसा देन ही विल कसं करता निगेल भक्ती करता. तर हे जे आसा
कृष्ण जे आसा ते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आसा आणि ही इज द टॉप मोस्ट पर्सनॅलिटी. तर आमकां एक भौतीक जगांतू कसले वस्तू साध्य करच्याक हासील करच्याक घेवच्याक आमकां मस्त प्रयत्न करगा पडटा. फॉर वी नीड टू स्ट्रगल हार्ड फॉर मुंडेन थिंग्स. तर आमकां भौतीक जगाचे वस्तू हासील करच्याक इतले प्रयत्न करता तर आमकां टॉप मोस्ट पर्सनॅलिटी कृष्ण जे आसा ताका तागेले मन जिंकच्याक तागेले फेवरांत येवच्याक कितले प्रयत्न करता, अगिनत प्रयत्न करता. पण तरीही कृष्ण जे आसा ते आमकां हे भक्ती योगा माध्यमांतू जे आसा ते भक्ती योग सांगून जे आसा आमकां ते एकदम सिम्प्लिफायड करून सांगिल्लें. भक्ती योगा माध्यमांतल्यानच मात्र हे जे आसा संभव आसा. भक्ती योगा हे घेतिल नंतर मात्र जे आसा ते इंद्रियाचे जे नियंत्रण आसा ते संभव जाता. आणि ताकाची कृष्ण जे आसा ते म्हणटा ताका अभ्यास म्हणून सांगता. आमकां अभ्यास करता अभ्यास. आणि नेक्स्ट इज वैराग्य. ते वैराग्य जे आसा ते वैराग्य जे आसा ते आमकां कशी येता, आमी दुसरे भक्तांक पळोवन आमकां जे आसा तांगेले आमी शिकताची वैराग्य कशी करची म्हणून, डिटॅचमेंट कशी हाडची म्हणून. आमी श्रीमद भागवतम जे आसा तांतू मस्त अशी एक स्टोरीज आसा तांतू कशी जे ग्रेट सेजीस आसा, महाजन आसा, तांणी कशी तांगेले जीवन जे आसा ते कशी परिवर्तन केले आणि ते करून जे आसा ते कशी वैराग्य प्राप्त केले आणि ते वैराग्य प्राप्त करून कशी तांणी देवाक हे केले, प्राप्त केले. हे जे आसा ते आमकां तांगेले उदाहरण पळोवन कडेर जे आसा आमकां ताजेन स्फूर्ती मेळटा. ताजे खातीर आमी हे भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम, चैतन्य चरितामृत हांतुले जे मुख्य जे देवाल पास टाइम्स आसा आणि देवाल भक्ताल पास टाइम्स आसा हे जे आसा हे आयकून जे आसा ते आमकां कसो जाता, आमकां हे करची शक्ती येता. Then we get the strength to do all these difficult things. तर अशी जे आसा हांतू जे आसा कृष्ण जे आसा सांगता की आमगेले मन आणि इंद्रिया, मन आणि बुद्धी हे जे आसा हे कामाचे निवास स्थान आसा. आणि हाजे माध्यमाद्वारा जे आसा कसं जाता, जीवात्माले ज्ञान जे आसा ते धांकता आणि ताजे मुळे जे आसा तागेले आत्मसाक्षात्काराचे जे मार्गान तो वचका तांतू कसो जाता बाद येता. ताजे खातीर आमकां जे आसा आमगेले मन कसं म्हणटा, मन अशी म्हणटा की हे हे अशी कर, हे तशी कर, अशी जे आसा मन जे आसा आमगेले आमकां मस्त कसं हे जे आसा ते सांगते उरता, हे अशी करता तशी. पण मना वयर कसं आसा बुद्धी आसा, बुद्धी. मना वयर जे आसा ते बुद्धी नेक्स्ट लेवलार कसं आसा बुद्धी आसा. आणि बुद्धी जे आसा ते बुद्धी आमकां डिस्क्रिमिनेट करच्याक म्हळ्यार चांग कसो आसा वायट कसो आसा हे डिस्क्रिमिनेट करच्याक जे आसा ते बुद्धीचे हे करून आमकां तांतू आमी ते हे करयता कसो चांग आसा आनी कसो वायट आसा. तेन्ना आमगेली बुद्धी जी आसा
ते आमगेले आमकां जे आसा ते शास्त्राचें ज्ञान उरलें तेन्ना आमकां जे आसा कशें जातलें आमगेल मनाचेर जे आसा ते कंट्रोल घेवच्या साध्य जातलें. ताजे खातीरची देवाल जे आसा विंगड विंगड पाच टायम्स आसा ते विंगड पाच टायम्स आयकून आमकां आमगेल मनाचेर जे आसा नियंत्रण करचें जे आसा ते साध्य जाता. तर आनी तू जे आसा 14th वर्सान तू जे आसा की तातूंत अशें सांगिल्लें आसा की हे जे त्रिधातू निर्मित शरीर जे हे जे आसा तीन जे शत्रू आसा ताका जी स्वतालें स्वरूप म्हणू लेखता आनी ते जे आसा आमगेले स्वजन मिगेल जन्मभूमी आनी मिगेले हांगचे जे आसा मिगेल देशाचे जे आसा तीर्थस्थल या नाजाल्यार दिव्य ज्ञान आशिल्ले पुरुश हाजी खातीर ते शरिराचे उपयोग करना जाल्यार भागवतमाचे 10.84.13 जे आसा श्लोका ताजे जे आसा ताजे बद्दल सांगिल्लें आसा प्रभुपादान की अशी आध्यात्मिक कारणा खातीर जिवात्मा तागेल शरिराचे ते उपयोग करना जाल्यार अशी सांगिल्लें आसा ताका एक गाड्डव नाजाल्यार एक बैल अशी म्हणून ताजी हे सांगिल्लें आसा ताका अशी मानता म्हळ्यार तो कोण आसा जनावर आसा तो मनुष्य नाही अशें म्हणून बेगीन कटू शब्दान तूं हांगा तात्पर्यान तूं प्रभुपादान सांगिल्लें आसा. ताजे नंतर 41st जे वर्स आसा तातूंत अशी सांगिल्लें आसा की एक मिनीट ताजे खातीर तातूंत कृष्ण जे आसा ते अर्जुनाक सांगता की सुरवाती दवर न्हू कसं कर तूं हे मार्गाचेरी कार्य करच्याक तयार जा आनी कसं कर तुगेले इंद्रियाक वशान तूं तुगेले इंद्रियाक कंट्रोलान हाड आनी अशी इंद्रियाचेरी जे आसा काबू कर न्हू तुगेले कामाक तुगेले जे काम करची जे हे आसा भावना आसा ताजे कसं कर दहन कर यू किल दॅट युअर एन्जॉयिंग प्रोपेन्सिटी ते तुका सुरवाती दोन करता अशी जे आसा सांगिल्लें आसा और हे जे आसा हे अशी कोर न्हू तूं कसं कर ज्ञान आनी आत्मसाक्षात्कार हाजी जे वध करतले हे काम आसा ताजी तूं वध कर आमगेले ज्ञान आनी आत्मसाक्षात्काराचे मध्य हे काम येता हे कामाचे जे आसा ते तुका किल करता ते तुका मारता ते करचे खातीर तुका हे आत्मसाक्षात्कार जे आसा ते सुरवाती दोन तुका ते मारता आनी हे तूं प्रॅक्टीस जे आसा ते सुरवाती दोन करता अशी जे आसा ते हातूं सांगिल्लें आसा आनी एंडाक जे आसा 42nd verse, sorry, 42nd and 43rd, there are two more verses. तर कर्मेंद्रिय जे आसा कर्मेंद्रिय जे आसा ते मन जे आसा ताजे किंता व्हड आसा
आणि बुद्धी जे आसा ते मनाकिंता व्हड आसा आणि ते जे आसा ते आत्मा जे आसा ताजेकिंता व्हड आसा. म्हळ्यार सर्वांत व्हड जे वस्तू आमगे लागीं आसा म्हळ्यार तो म्हळ्यार आमगेले आत्मा. आणि आत्मा जे आसा ते देवालें एक स्वरूप आसा. ते आत्मा जे आसा तेच आमगेले खरें हे आसा आयडेंटिटी वरी आसा आणि आमगेले मेन सर्वोच्च वस्तू आमगेले कसो आसा अशी म्हळ्यार आमगेले स्वताले एक आत्मा आसा. तर प्रभुपाद एक हातूंत सांगता की अशी की आमी भौतीक जगांतू सगळ्यो वस्तू अगर इफ वी कुड एबल टू गेट इट आमी से असं सगळं भौतीक जगावर पूर्ण नियंत्रण करून काबू करपाची अशी आमगेली सपोज परिस्थिती आसा आणि आमी केल्ले बरें तरी पण आमी सपोज आत्मसाक्षात्कारा खातीर काम केलेलं ना तर कसं प्रयोजन अशें म्हणून प्रभुपाद एक हातूंत सांगिल्लें प्रभुपादान एक सांगिल्लें तांतू अशी सांगचे कारण म्हळ्यार की भौतीक जगाचे सगळ्यो वस्तू आमी घेतले नंतर ताजी हे कसो जातलो फायदो कसो जातलो आमगेले जे आसा आमी ह्या भौतीक जगांतू आमगेले शुद्धीकरण करचे आणि ह्या भौतीक जगांतल्यान जन्म मृत्यू जे चक्र आसा तांतूल्यान भायर पडचे खातीर आमी हांगा जन्म देवान आमी ऑपॉर्च्युनिटी दिले तेन्ना ती ऑपॉर्च्युनिटी जे मेळिल्ली आसा ते मेळिल्ले नंतर जे आसा ते आमी हे आत्मसाक्षात्काराचे ज्ञान आसा ते ज्ञान घेवन शरिराचे जे आसा ते उपयोग देवाल सेवा करचे खातीर वापरून कसं जातलें हे जे आसा ते साध्य जातलें जशी जे आसा की आमी जे आसा ते कसले आमगेले जे इंद्रिय आसा आमी कसं म्हणटा की आमगेले इंद्रिय आसा ते एक इंद्रियाल एक कार्य आसा आणि एक कार्य जे आसा ते आमी आमगेले ते इंद्रियाचे कार्य जे आसा ते कृष्णाक कनेक्ट केल्यार आमगेले ते इंद्रिय जे आसा ते कसं जाता शुद्ध जाता तर हेची हांतू ताजे खातीर हांतू जे आसा ते आमी कशी जे आमगेले मन बुद्धी अहंकार जे आसा ते कशी भौतीक स्तरार जावन जे आसा ते भौतीक जगाचे भोग करचे प्रयत्न जे करते आसताची पण त्याची हक्का आमी कृष्ण भावनामृत जे विधी आसा त्या विधींतू आमी ताजे हे केल्यार इन्वेस्ट केल्यार आमगेले कसं जातलें हे सगळे इंद्रिय आमगेले जे आसा ते शुद्ध जाता तर ताजे खातीर जे आसा ते आमगेले डोळे आसा ते देवाले दर्शन घेवचे खातीर हे करता नाक जे आसा ते देवाक पुष्प अर्पण करता ताजी सुगंध घेवचे खातीर ताजी उपयोग करता आमगेले तोंड जे आसा ते आमी जिवा जे आसा ते देवाल प्रसाद घेवचे खातीर ताजी एंगेज करता आमगेले कान आसा ते देवाल हरिकथा हरिकिर्तन ते आसा ते आयकून आमी ताका शुद्ध करचे अशी विंगड भक्तीचे मार्गांतल्यान आमी हे इंद्रियांक एंगेज करून आमी कसं जातले आमगेली इंद्रिय जी आसा ते शुद्ध करच्या जातले तर अशी करून आमी जे आसा आमगेले जे आमगेले जे हे आसा कसले बुद्धी आसा बुद्धी
बुद्धी जे आसा तांतू एंडाक प्रभुपाद अशें सांगता की आमी जे आसा ते कृष्णाल संगती कोरून आणि कृष्ण भावनामृत जे आसा जे विधी आसा त्या विधीन तू आमी जोपर्यंत आमी निश्चय करनाची हे करचे असं म्हणून आमी हे जायनाची सिरियस जायनाची तोपर्यंत जे आसा आमगेले हे जे भावना आसा ती आमगेली भावना आसा जे आसा कसं करतले आमकां हगूर हगूर सकल ताणतली आमकां हगूर हगूर सकल व्हरतली ते आमी ताजे पासून आमी आमगेले रक्षण करचे खातीर आमकां कसं करचें कसं करता आमकां जे आसा जे हे हातूंत कर्मयोग म्हणून सांगिल्लो आसा ते आमगेले कर्म जे आसा ते आमकां कृष्णाल सेवेन तूं जे आसा ते एंगेज करता ताजे खातीर जे आसा देव जे आसा ते आमगेले कसो हे देव म्हाका आमगे सान कसो आमगेले सान कसो जाय ते देव म्हणटा की तुगेले जे जे कार्य करता यत करोसी यद असनासी यद जुहोसी ददासी यत तपस्सी कौंतेय तद कुरुषम मदर्पण आता आम्ही जे पण कार्य आमगेल्या इंद्रियाद्वारे आमगेल्या शरीराद्वारे जे पण कार्य करताची ते कार्य जे आसा ते देव सांगते आसा ते तू सगळं कार्य कर खंयचे कार्य करना कशी ना सगळं कार्य कर पण ते सगळं कार्य जे आसा ते कसं उरता शास्त्रा आदारान उरता आणि जे आसा शास्त्रा बेसिसार उरता आणि हे जे आसा ते तू कसं करता म्हाका अर्पण कर म्हाका अर्पण केले नंतर हे कार्य जे आसा ते कार्य जे आसा ते हांव कसं करता ताका शुद्ध करतालो आणि तुका कर्मबंधनांतुल्यान मुक्त करता ते पहिले चॅप्टराचे वरे हांव जे वाचिल्लो आसा तातूंत वरे अशी सांगिल्लें आसा कृष्णान की तू फायट कर फायट केल्यार कसं जातलें तुका दोन्ही हे जातलें की तू फायट कशी करता ह्या वरे सांगिल्लें आसा ते सगळे ते जे हे आसा ते सगळं कार्य जे आसा ते मिगेल खातीर करते आसा अशी लेखून तू त्या भावनेन त्या भावनेन जे आसा ते युद्ध कर तशीच आम्ही जे कार्य करताची आम्ही सकाळ दोन उठायला नंतर रात्री न्हिदत पर्यंत आम्ही जे सगळे जे कार्य करते आसाची ते कार्य आम्ही कृष्णाक सेंटरान घेवन तागेले तागेले इंद्रियांक तृप्त करचे खातीर आमी ते आमगेले कार्याक इस्तेमाल केल्यार कसं जातलें आमगेले सगळें कार्य जे आसा ते शुद्ध जाता आणि आमगेले मन बुद्धी अहंकार जे आसा ते स्वाभाविक रित्या कसं जाता ताजे वरें शुद्धीकरण जाता आमी पळयताची की कशी कृष्ण भावना आयिल्ले नंतर मनुष्याल कशी परिवर्तन जाता जे जे व्यक्ती जे आसा तांकां च्या सोडचें जायना सिगरेट सोडचें जायना नाजाल्यार कसं वायट तागेले हे उरल्यार सोडचें जायना पण त्याची मनशाक कृष्ण भावनेन तूं आयिल्ले नंतर ते कार्य करच्याक एकदम थोडे वर्स प्रॅक्टीस केले नंतर ते सुलभ जाता कसले सुलभ जाता कारण तो सगळे कार्य जे आसा ते कृष्ण अर्पण करता म्हणजे तागेले प्रयत्न उरताची तागेले प्रयत्न हेच उरताचे की कशी ते कार्य जे आसा ते कृष्णाक अर्पण करून तागेले जीवन जे आसा ते कृष्ण भावना भावीत करचे हेच तागेले भावना उरता आणि ही केन्ना भावना उरता तेन्ना जे आसा कृष्ण कसं करता ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सैव भजामी की आमगेल कशी भाव आसा त्या प्रमाणे जे आसा ते कृष्ण जे आसा ते आमकां तागेल नुसार जे आसा कृष्ण जे आसा ते आमगेल पुट्टू जे आसा ते आदान प्रदान करता तर हे आमगेले काम वासना आमगेले मनाचेर नियंत्रण आणि आमगेले बुद्धी सम जावचे खातीर आमकां कसं करता आमकां जे आसा ते कृष्ण भावना भावीत कार्य करता आमी कृष्ण भावना भावीत कार्य केल्ले मात्र आमच्या
हे इंद्रियाचेरी नियंत्रण करचा साध्य आसा. अन्यथा हे 42nd वर्सान तू कशी सांगिल्लें आसा नाजाल्यार एंडाक प्रभुपाद जे तात्पर्यान सांगता तशी ताका कंट्रोलार हाडचे मस्त कठीण आसा. आतां तांतू हे 3rd चॅप्टराचे लास्ट वर्स जे आसा ते 43rd वर्स कृष्ण सांगता आसा की आतां जे आसा हे तुगेले भौतीक इंद्रिय आसा, मन आसा, बुद्धी आसा ताका तू पयलीं जाणून घे कसो आसा म्हणून आं तुगेले शत्रू कोण आसा ते पयलीं ताजे हे कर अभ्यास कर आनी कसो कर मन जे आसा ते ताका कसो कर शुद्ध कर, आध्यात्मीक कर. कृष्ण भावनामृत अशी म्हणून प्रभुपादान सांगिल्लें. तांतू कसं जावचें सांगलें स्थिर जावचें सांगलें स्थिर आनी स्थिर जावन आध्यात्मिक शक्ती म्हळ्यार स्थिर जाली नंतर तुका कसं जातलें तुका आध्यात्मिक शक्ती येतली आनी आध्यात्मिक शक्ती आयले नंतर हे कामरुपी हे तुगेले जो शत्रू आसा उसको जितो ताका जे आसा ताजेर तू विजय प्राप्त कर अशी म्हणून एंडाक हे चॅप्टर एंड करता आसतना कृष्णान हे अशी सांगिल्लें आसा परपोटान तो प्रभुपाद जे आसा ते सांगताच की आमकां कृत्रीम रुपान हे करचें ना आमकां जे आसा अभ्यासा माध्यमांतल्यान हे करता आतां सुरवातीक आमी कृत्रीम रुपान करताची नो डावट पण आमी जे आसा ते हगूर हगूर आमगेले जशी आमी कार्य आध्यात्मीक करच्या वताची तेन्ना जे आसा ते कृष्ण भावना भावीत जाता. तेन्ना कोणेय खंयचेय भक्त अगर आतां प्रॅक्टीस करता जाल्यार आनी प्रॅक्टीस करता आसतना ताका तागेले जे शत्रू आसा ताजे वयर नियंत्रण सपोज करचें जायना तेन्ना केन्ना केन्ना कसो जाता मनुश्य जे आसा ते हताश जाता हताश जावन जे आसा ते कसो जाता ते सोडता म्हणटा नाका म्हाका अशी जावच्या संभव आसा तर तशी जावच्या ना म्हणून जे आसा ताका अंडर प्रॉपर गायडन्स तुमकां एक गायडन्स दितलो कोण जाय गुरुल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणा किंवा गुरुल माध्यमांतल्यान तांगेले गायडन्सा माध्यमा द्वारा जे आसा हे करच्याक साध्य जाता आनी कसले उरना जाल्यार सपोज तुमकां कोणें ना अशी म्हणटा जी तुमकां कोणें ना जाल्यार प्रभुपादल बुक्स आसा तुम्ही प्रभुपादाल बुक्स आसा तांतू प्रभुपादान सांगिल्लें आसा की म्हाका जे पण सांगचें आसा ते सगळे म्हगेले पुस्तकांतू हांव बरोवन दवरिल्लो आसा. So any kind of information if you want in spirituality so कसले हे उरल्यार प्रश्न उरल्यार तुम्ही भगवद्गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत आणि प्रभुपादान सांसान पुस्तक बरोवन दवरिल्लें आसा ते वाचन केल्यार तुमकां कसो जातलें ताजे आन्सर मेळटले तांतूं तेन्ना आमी प्रॅक्टीस करता आसतना आमकां कसो जावपा आमगेले उत्साहात निश्चयात धैर्य आनी तत्त कर्म प्रवर्तन हे जे आसा हे कर्मयोग करता आसतना सर्टन प्रिंसिपल्स हे जे सांगिल्ले आसा
ते प्रिन्सिपल्स करता करता तुमकां जे आसा ते कर्मयोग करता. आणि हे सगळे जे आसा ते कितले डिफिकल्ट उरो पण केन्ना तुम्ही भक्ताल संघांत येताची तेन्ना कसं जाता हे साध्य जाता. सो मोस्ट डिफिकल्ट थिंग ऑल्सो will get you will be able to do if you come in contact with your devotees. ते देवाना अशी हे करून दवरल्या कलियुगाचे जिवा खातीर के आमी भक्तांक संघ आयल्यारी मात्र आमकां जे आसा हे आमगेले इंद्रियाचेरी नियंत्रण करच्याक साध्य जाता. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटी वैष्णव हरिनाम संकीर्तन. कोणाल कसं प्रश्न आसा? हरे कृष्ण प्रभुजी. मस्त धन्यवाद तुमका. आयचे हे सेशन तुम्ही भारी चंद कोण सांगून दिलेले का सगळ्याले दुखून धन्यवाद सांगता सर. क्वेश्चन आन्सर्स एक थोडे वेळान तू घेऊया प्रभुजी. कोणाक क्वेश्चन्स असल्यार निमगो येता. हांव ते दोन भितर आयचे तुम्ही सांगिल्ले आमकां कितले लायक जाले म्हणून सांगून हांव एक दोन तुम्ही आज सांगिल्ले विशयाचे एक रिपीट करचे इश्ट पावता. प्रभुजी तुम्ही आज आमकां रजोगुणा विषयी जावन सांगली ती ताजे मागीर कशी कृष्ण मेन आयचे सेशनान तू आमगेले मन आणि बुद्धी विषय इंद्रिया कशी आमी नियंत्रण कोरका हाजे विषयी जावन आमकां मस्त तुम्ही सांगून दिलेले आसा. आणि कृष्ण भावनामृतान तू तशीच आमगेलान तू परिवर्तन कशी जावका म्हणारी आम्ही कृष्णालेची दास जावका म्हणून सांगून कृष्णाले सेवे करचे आमगेले काम जावका म्हणून सांगून तुम्ही सांगून दिलेले आसा. आणि हे आमकां कशी साध्य आसा म्हणून सांगल्यार बरी अभ्यास प्रॅक्टिस आणि अशी प्रयत्न मस्त मस्त प्रयत्न करून आमगेले अशी चंचल आशिल्ले मन नियंत्रण करचे जाता. आणि हाका भक्ती योगाची एक मार्ग भक्ती योगा दुखूनच हे साध्य म्हणून सांगून तुम्ही आमकां सांगून दिलेले प्रभुजी. धन्यवाद. आणि तशीच कृष्ण टॉप मोस्ट पर्सनॅलिटी सर्वोच्च पूर्ण पुरुषोत्तम जावन आसा कृष्ण म्हणून सांगले ते. आणि कशी मना पशी श्रेष्ठ बुद्धी तशी बुद्धी पशी चड श्रेष्ठ स्थान आत्माक दिलेलं असं म्हणून सांगून आमकां तुम्ही मना वेले ती आत्मा सर्वोच्च जावन आसा म्हणून सांगून तुम्ही सांगून दिले ती. म्हळ्यार आमी ह्या जन्मान तू आमकां देवान दिल्लें हे शरीर अशी कृष्णा भावनामृतांत घालून आमी कृष्णालेची सेवे करून हे जन्म मृत्यू म्हळ्यार एक सायकल एक चक्र दुखून आमी भायर येवचेकोसकर आमी हे शरीराक एक यूज करका म्हणून सांगून भारी चंद करून सांगले प्रभुजी तुमकां बरे इश्ट जेले. आणि कशी आमी आमगेले इंद्रिय आमी खंयचे एक सेन्सस खंयचे रितीर यूज करूं येता बट आमी आशिल्ले देवान दिलेले आमकां सेन्स म्हळ्यार आईस आशिल्ले सायट देवाक पळोवच्याक की नाक देवाक दिल्ले फुलाक स्मेल आसच्या पुरो कान हरी कीर्तन अशी पुरो श्रवण अशी करून तशीच जीब दुखून आमी देवाले प्रसाद खावन अशी प्रत्येक आमकां सान्न पुट्ट पुरा विषय तुम्ही चंद कोण सांगून दिले प्रभुजी. इंद्रिय शुद्धी विषयी तुम्ही आमकां सांगून दिले. आणि कशी आमी कसा करका म्हणून सांगले टू एंगेज इन कृष्ण भक्ती म्हणून सांगले प्रभुजी. तुम्ही कशी इत्याक म्हणून सांगल्यार हे कर्मबंधा दुखून मुक्ती पावच्याक आमी कृष्ण भक्तीन तुची आमी वी शुड एंगेज आवर सेल्फ म्हणून सांगून सांगिल्लें आसा. तशीच ज्ञान आणि आत्मसाक्षात्कारा विषयी चंद कोण सांगले प्रभुजी तुम्ही. तशी पूरक ऐकून सगळ्यां तू एक आध्यात्मिक एक शक्ती हो म्हणून सांगून तुम्ही सांगितलं असं मस्त धन्यवाद प्रभुजी. थँक्यू व्हेरी मच. तशीच आईच्या प्रोग्रामाक बिगिनिंगा दुखून पुरा उपस्थित आशिल्ले सकळ जनाक हांव एक धन्यवाद सांगता सर. बिगिनिंगान तू गीता महात्म्य सांगेल माताजी तुमकां धन्यवाद. आणि श्लोका रिसायटेशन प्रति एक श्लोका माताजी सान रिसाइट केलेला आसा. माताजी तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. आणि पुरा आशिल्ले निमित्त हे प्रोग्राम भारी चंद रितीर चलता आसा. आता नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आन्सर्स कोणाय कसले क्वेश्चन्स असल्यार तुम्ही इधर म्यूट अनम्यूट करून निमगे या आमच्या चॅट बॉक्स घालल्यार बरें ते आमी क्वेश्चन्स असल्यार निमगेतान ती
क्वेश्चन्स असल्यार रेडी करा. हांव एक अनाउन्समेंट एक सांगून सोडता, ताजे आमी क्वेश्चन एंड आन्सर्स घेवया प्रभूजी. हा जाय नो इश्यू. ओके ओके. अनाउन्समेंट्स भागवत पुराण कोंकणी न्हू. नेक्स्ट आता 5 सॅटरडे हिज ग्रेस माधव चरण प्रभुजी हांनी 7:30 एक सेशन आसा. वाय इज साधू संघ इम्पॉर्टंट म्हणून सांगून ह्या टॉपिकार सकट जनान 7:30 येवन प्रोग्राम म्हाका अटेंड करका म्हणून सांगून विनंती करता सर. आणि ह्या भगवद्गीता सुबोधिनी बेस्ट सेशन्स एव्हरी मंडे, वेडनेसडे आणि फ्रायडे सांतू चलता आसा. ते मस्त युजफुल जावन जाता आसा सकट जनाक. ते मितीन सकट जनान हे बरे मंडे, वेडनेसडेस आणि फ्रायडेस येवका म्हणून सांगून विनंती करता आसा. तशीच हे पर फेब्रुवारी 1 एकादशी आसा. प्रति एकादशीक भागवत पुराण कोंकणी टीम संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आता सुमार टाइम दुखून करताच आसा. मस्त पार्टिसिपेंट्स येता आसा आणि ती मस्त इंटरेस्ट दाखयता आसाची. तशी कोणाक ऑलरेडी आणि काही नाव दिन इतकी त्यांनी इधर माया माताजी का नामजे भारती पै माताजी नामजे विद्या माताजी का कोणा काही कॉन्टॅक्ट कोर न्हू तुम्ही तुमगेले नाव दिवका म्हणून सांगून सांगता आसा. तशीच आणि एक अनाउन्समेंट म्हणून सांगल्यारी आता बाल उत्सव क्लासेस म्हणून सांगून चेडूंक चलता आसा. ते एव्हरी संडे जाता आसता. हांग तू चेडू 2 वर्सां वेगची चेडू अंजलारी सेरवू वयता. तुमगेले घरकड सांज चेडू असल्यारी तुम्ही तांकां हे क्लासान ऑनलाईन क्लास आसा. तंतू ह्या पटीचे आता पर संडेच्या ना न्यू मॉड्यूल स्टार्ट जाता आसा. न्यू मॉड्यूलांतू लेसन्स फ्रॉम गजेंद्र मोक्षाचे लेसन्स चलता ती. ताज ओटूची चेडूंक इंटरेस्ट जेवत तसले तांकां श्लोका वरे शिकोवन दिता ती. आणि तांतू स्टोरीज, गेम्स आणि ऍक्टिव्हिटीज असता ती. ताकाची कोणे नवे जावन पार्टिसिपेंट्स कोणय असल्यारी चेडू तुम्ही नाव आमकां कोणाले थ्रू तुम्ही पेटया ती आमी इन्क्लूड करता ती. आणि ते चेडूंक मस्त लायक जाता म्हणून सांगून हांव पर्सनली सांगता आसा. म्हगेले दुबय क्लास अटेंड करता आसा ताजगोस्कर सांगता आसा. ओके थँक्यू. आता क्वेश्चन एंड आन्सर्स घेवया. मुरलीधर चरण प्रभु नाम है आजी. माताजी मुरलीधर चरण प्रभु नाम है आजी. हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम. प्रभुजी तांकां एक लोकल प्रोग्राम आसा हांगा सो तांणी चमकलन हरे कृष्ण. ओके थँक यू. he is very all the time he is encouraging us. All एक मिनिट glories to म्हाका कॉल आसा. एक मिनिट. कोणाले क्वेश्चन्स आसावे? एक 2 मिनिट्स वेट करूया. नाही जाल्यार प्रभुजी तुम्ही सांगेले आसाच पुरा जनाक लायक पण मना गेला म्हणून दिसता सर. कोणाक कसले क्वेश्चन्स असल्यार एक 2 मिनिट्स राखया. हांव चॅट बॉक्स पळोवन सोडता. हरे कृष्ण प्रभुजी. आमकां सत्संग अटेंड करताना वय मना वता पुरे वय आमी थोडी भक्ती करतात. त्याला प्युअर डिवोटी जाऊ तितले डिटर्मिनेशन आमगेला ना. एकदम त्रिशंकु स्थिती एकडे भौतिक हे कंप्लीट सोडू जायना अशान भक्ती कोरका म्हणून मन असल्यारी फुल इन्वॉल्व जावचे जायना. एकदम त्रिशंकु स्थिती भौतिक प्रपंच आशिल्ले निमित्त हे काम क्रोध लोभ मोह हे पुरा कंप्लीट सोडूंक जायना. आमगेली फ्युचर कसं म्हळ्यार लायक कसं थोडी भक्ती केल्यार समेत कसं आमकां मुखार लायक कशें दिसता केलं वाडत एकदम लायक प्रश्न सांगता आवाज येतून गेले. वय प्रभुजी वय येता ते सांगताच पडला स्ट्रँगर ग्रीड गेटवे टू हेल म्हणून ते आमकां सोडूं जायना. लायक भौतिकांत आसाची की थोडे उणी जावच्या पुरो जाल्यार कंप्लीट सोडूं शकतना म्हळ्यार कंप्लीट वचना आमगेला तातूंत. आमकां एकडे न्हय तेकडे न्हय तशी स्थिती प्रभुजी तशी गुतस पुरो नॉलेज म्हळ्यार आध्यात्मिक प्रगती करता अशी पुरो दिसता जाल्यार करूंक मस्त जायना. आता अशी आसा की आमकां गोत आसा आमगेले शत्रू कोण आसा आणि केन्ना केन्ना आमगेले बुद्धी जे आसा ते कार्य करना. म्हळ्यार कारण आमगेली इंद्रिय जे आसा ते मस्त प्रबळ आसा म्हणून बुद्धी कार्य करना. बरोबर.
आमगेले इंद्रिय जे आसा ते नेहमी जे आसा ते डिमांड करते उरताचे म्हाका हे जाय ते जाय अशी जाय तशी जाय आणि तांतू मन जे आसा ते आनी तांतू फुयल ऍड करता मन जे आसा ते कसं करता नाही नाही तू अशी कर का तू अशी जाव का तू व्हड मनीस जाव का अशी करून जे आसा ते मन जे आसा ताका आणि प्रवृत्त करताची ताका आणि फ्युएल घालून ते आग जी आसा ती थोडी आसा पण आग जी आसा ते आणि प्रज्वलित जाते आसा आणि व्हड जाते आसा तर अशी म्हणटाची की केन्ना आमी कृष्ण भावनामृतांतू एंट्री घेताची आमी वेन वी स्टार्ट चॅन्टिंग तेन्ना जे आसा ते आमकां कसं जाता सुरवाती मस्त आनंद येता चॅन्टिंग करतना कारण म्हळ्यार आमी जे आसा ते हे हे जे प्रोसेस आसा ताका स्वीकार करताची आमी कोणे सांगले आमकां कोणे भक्तान सांगले की तू हे जे आसा ते हरे कृष्ण महामंत्राचे जप कर म्हणून कोणे सांगल्यार आमी ते ते स्वीकार करताची आणि स्वीकार करून जे आसा आमी माळ सूर करताची आमी सत्संगा वचच्या लागताची आमी सत्संग अटेंड करताची आणि आमी जे आसा वरिष्ठ वैष्णवाले संघ घेताची अशी करून आमी सुरवात करताची आमी भक्तीन सुरवात करताची आणि भक्तीन सुरवात केली नंतर कसं जाता के जे आसा ते आमकां हगूर 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 जे आसा ते इंट्रस्ट जे आसा ते वाडता आमगेले इंट्रस्ट वाडता आणि अशी सांगताची अशी उदाहरण दिताची की खंयचे एक रूम आसा तांतू मस्त धूळ आसा कोणे गेलील ना मस्त धूळ जमल्या तांतू ते रूम साफ करचे गेल्यार कसं जाता आणि धूळ जाता नव्हे आमी क्लीन करचे गेल्यार कसं जाता आणि धूळ जे आसा ते जाता पण हे धूळ जाता म्हणून आमी क्लीन करचे राबतोवे राबनाची नव्हे बिकॉज वी वॉन्ट दॅट रूम टू बी क्लीन तेन्ना रुमांतू धूळ जाताली बट ते सेटल जाल्या नंतर परत ते कसं करता काडका परत काडका अशी करून हगूर 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 आमी प्रयत्न करत उरल्यार कडेरी आफ्टर our many times after attempting for many times then our room will get clean तशीची आता तुम्ही सांगेल जे स्थिती आसा ती स्थिती जी आसा ते प्रत्येक जीवात्म्याला आसा तुमगेले आसा अशी नाही एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दॅट फेज प्रत्येक जण जे आसा ते तांतूल्यान वता पण कोण कितले सिरियस घेता ताजे वयर जे आसा तो तितले प्रगती करता तशी आसा आता कोण कोण जे आसा ते सांगील प्रमाणे करची इच्छा दवरताची भले तांकां जमना पण तांगेल मना एक इच्छा उरता आनी हांव करता ते हे जे आसा ताका कसं म्हणटाची लालसा लालसा ते ही जी लालसा आसा ते कसं आसा आमगेल उत्साह आसा उत्साह आमगेल उत्साह जे आसा केन्ना केन्ना डीम जाता केन्ना केन्ना आमी जे आसा आमी जे आसा ते कसं जाता आमी उत्साह बेगीन आमगेल केन्ना भक्ती जे आसा ते कमी जाता पण देव कसं पळयता कृष्ण कसं पळयता कृष्ण आमी जे केन्ना भक्ती करताची आमी भक्ती करता आसतना कृष्ण जे आसा ते परमात्मा रूपान आमगेले हृदयान जे आसा ते स्थित आसा आणि आमगेल प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी जे आसा ते कृष्ण जे आसा ते पळयत आसा ते समोर कोण जे आसा ते ऑब्जर्व करता कृष्ण आता हे ऑब्जर्व करता आसतना देवान आमकां एक फ्री वील दिलेली आसा फ्री वील दिलेली आसा आता ते फ्री वील दिलेली आसा ते फ्री वील either head or tail so
हेड और टेल म्हळ्यार आयदर कृष्णा और माया. ते आमकां जे फ्री वील दिलेलं आसा ते फ्री वील जे आसा ती कृष्ण पळयता की आमगेल फ्री वील आमी कशी ताजे उपयोग करताचे. प्रत्येक क्षणाक आमकां ऑप्शन उरता भक्ती करची की माया हे घेवचे शेल्टर घेवचे. तर हे क्युम्युलेटिव्ह सगळे एक क्युम्युलेटिव्ह माया एंड भक्ती एक क्युम्युलेटिव्ह केल्यार आमगेले एक बॅलन्स येता. डेबिट क्रेडिट बॅलन्स कशी उरता तशी एक बॅलन्स येता. तांतू दिस मच टाइम फॉर माया, दिस मच टाइम फॉर कृष्णा. ओके. तेन्ना अशी कृष्णा आणि माया ते देव जे आसा ते अशी सांगताची की आमगेले एक्शन आमगेले हे पळयनाची. देव जे आसा अंता एंडाक आमगेल भावना पळयता. आमी बरे उदाहरण पळयलें आसत भागवतमान की कशी ह्या चैतन्य चरित्रामृतांत तांतू मस्त हे आसा अशें की चैतन्य महाप्रभू जे आसा ते कोणाक अशी पट्टने जे आसा ते मर्सी दिताचे आणि तांकां इमिजिएटली कृष्ण प्रेम मेळटा आणि मस्त साधक आसा तांकां मेळना. तेन्ना कृष्ण जे आसा ते आमगेल भावना पळयता. कृष्ण जे आसा ते आमगेल प्रयत्न पळयता. कृष्ण जे आसा ते आमगेल ल्हानसा पळयता. So as a Paramatma seated in our heart, Krishna is watching us and keeping record of all our activities. And ये यथामम प्रपंदन्ते तशी जशी सांगिल्लें आसा तशी जे आसा ते आमगेल भावना कशी आसा त्या प्रमाण जे आसा ते कृष्ण आमकां आदान प्रदान करता. तर प्रत्येक जीवात्मा ह्या स्टेजांतुल्यान वता अशी तुमगेले हे अशी ना. प्रत्येक जीवात्मा त्या स्टेजांतुल्यान वता आणि ताका जे आसा ते खंयची गोष्ट करचे साध्य जाता, खंयची गोष्ट करचे साध्य जायना. आता खंयची गोष्ट साध्य जायना ताका आमी म्हणटाची कंडिशन सोल जे आमी म्हणटाची की आमगेले एक कंडिशन आसा. आमगेलो स्वभाव आसा. आमकां खंयचे वस्तू आवडना. So all these things are our conditioned. So we are conditioned soul. But this conditioning will go when we are surrendering to the Lord. आमगेल हे कंडिशनिंग जे आसा ते हगूर जे आसा ते कमी जाता. आमी कशी आमगेल ही भावना आसा ते कशी कृष्ण भावना भावित करताची आमी कशी भक्ताल संग घेवच्याक आतूर उरताची तांगे लागी आयकुच्या कितले आतूर उरताची हे आमगेल आतुरता आमगेल उत्साह पळोवन जे आसा ते कसं करता कृष्ण आमगे लागी रेसिप्रोकेट करता. आता केन्ना आमगेल राईट ट्रॅकावर उरताचे आमी तरी पण आमकां खंयची गोष्ट जायना. कारण तांतू मध्ये कृष्ण जे आसा ते आमगेल परीक्षा वरे घेता की खरोखर हय मिगेल भक्ती करता आसा की मायाल सायडा आसा अशी. तर मध्ये कृष्ण परीक्षा वरे घेता. तर खंयचे वस्तू केन्ना जायना जाल्यार आमकां हे कळका की दोन गोष्टी आसात तांतू. एक तर आय हॅव नॉट कम टू दॅट लेवल. हांव अजून पर्यंत त्या लेवलला पावेल ना. आणि दुसरं म्हळ्यार बहुतेक कृष्ण जे आसा ते मिगेल टेस्ट घेता कसल्याक मिगेल नेक्स्ट स्टेजा वचच्याक नेक्स्ट स्टेपा वचच्याक कृष्ण जे आसा मिगेल परीक्षा घेता. आता परीक्षा दिना जाल्यार तुमी नेक्स्ट स्टेजा वचना. बरोबर न्हय? खंयचे आमी फर्स्ट स्टँडर्ड, सेकंड स्टँडर्ड, थर्ड स्टँडर्ड अशे अगोर करून PhD जाता एक दिवस. So we have to follow the syllabus. We have to follow the process, and one day you will become PhD. But तांतू कसं असं कृष्ण सांगता व्यवसायात्मका बुद्धी एकह कुरुनंद. जे असं ते आमगेले भावना जी आसा ते आमगेल भावना एक आणि एक म्हळ्यार कृष्ण त्याची जी आसा ती आमगेल भावना उरका. आणि तशी भावना उरल्यार कृष्ण जे परमात्मा रुपान आमगेल्या हृदयांत स्थित आसा
तशी भावना पळयल्यार कृष्ण मस्त आनंद जाता आणि आनंद जाल्यानंतर कसं करता कृष्णा एम्पावर्स यू कृष्णा गिव्स यू स्ट्रेंथ टू डू मोर अँड मोर कृष्णा कॉन्शियस ऍक्टिव्हिटीज जे असं ते हगूर 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 कृष्ण कसं करता तुमका मुखार 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 हगूर हगूर व्हरता आता तशी पळयल्यार एक सान बाब उरल्या री ताका चमकूच येना जालें री कसं करताची अम्मा बाप्पा तागेले बोट धरता हात धरताचे न्हय नाल्यार बोट धरताची आणि बोट धरून कसं करताची ताका चमकूच लायता न्हय तशीच ही कृष्ण आमगेल जिवनांतू आमगेल माता पिता असो आणि ही ऑल द टाइम आम्ही सांडपणी आम्ही आमगे लांब बापाला हात धर पण आत धरनाची आम्ही वी आर नॉट नाव बॅलन्स बट इट इज नॉट विथ द केस ऑफ कृष्णा आम्ही जे असं ते पुनरपी जननम पुनरपी मरणम आम्ही आम्ही जन्म जन्मांतरांतू अशी कसं जाता असं हे जे काम वासना आणि हे सगळे जे आमगे शत्रू असं तांगेल आश्रय घेऊन आम्ही एक 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 जन्म घेते असाची पण प्रत्येक जन्मांतू कृष्ण जे असं ते आमका थ्रू आउट अवर लाईफ अशी नाही की सांगपण आहे थ्रू आउट अवर लाईफ इज विथ अस पण आमगेल प्रॉब्लेम अशी असं की आम्ही ताक पळयनाची आम्ही सगळीकडे पळयता ताक पळयना की ताणे तो आमकां शेल्टर दितेस तो आमकां आश्रय दितेस तो आमकां हात धरून मुखार तांडितेस हे जे आसा ते आमकां दिसना पण व्हेन वी रीड शास्त्रा वी हियर फ्रॉम डिओटीज त्या टायमार आमकां कळटा की कृष्णा इज ऑलवेज देअर विथ अस he is always there he is always eager to take us back to Godhead and after analyzing our condition we realize that how much we are lacking ते आम्ही अशी पडताची इबरप पण एक दिवस हे प्रॅक्टिस कोण कसं जातले आम्ही चमकुचे लागतले आणि थोड्या दिवसान धांवचे लागतले तर हे येवच्याक इट मे टेक this lifetime or it may take many lifetimes but आमकां एक अशी हे विश्वास उरता की I am on the right path even I am not able to reach destination one day I will reach destination one day I will reach destination तर हे जे आसा ते हे आमगेले विश्वास आसा विश्वास आणि केन्ना केन्ना आमगेलो विश्वास केन्ना स्ट्रॉंग उरता तेन्ना कसं जाता आमळे भक्तीन तूं आमी एकदम दृढ निश्चय करून भक्ती जे करताची तेन्ना आमगेल जे सिरियसनेस आसा ते पळोवन कसं करता कृष्णा गुरु माध्यमांतल्यान आमकां आमगेल जे सगळे जन्म आसा ते सगळे जन्म हे करता माफ करता आमगेल फ्युचराची येवची सगळी जन्म जे आसा ते गुरु कृपान माफ जाताची आणि आमी वी आर इमिजिएटली एलिजिबल टू गो बॅक टू गॉड तशी सांगताची की काम क्रोध लोभ हे सगळे आमगे जे शत्रू आसा तांकां काबू करच्याक आमगेले साध्य ना ते आमी काबू करच्या जायना पण एक गुरु असो एक शुद्ध देवाल भक्त असो जो जे आसा ते तो शुद्ध भक्त असो तागेल ताण इच्छा केल्यारी आमी तुरंत आमकां जे आसा ते वचच्या जाता ताजे खातीर आमी जे आसा कृष्णाल सर्वोच्च भक्त श्रीमती राधाराणी ती राधाराणी जे आसा तिगेल आमी आश्रय घेताची राधाराणीक जे आसा ते आमी नेहमी जे आसा ते कसं करताची प्रार्थना करताची की आमगेले हे सगळे शत्रू आसाची पण तुगेल कृपेन मात्र हे शत्रूचेर जे आसा आमकां विजय प्राप्त करता जाता आणि आमकां जे आसा कृष्ण प्रेम तुगेल कृपेन मात्र हे साध्य आसा अशी आमी प्रेयर करता राधाराणीक आणि राधाराणी कृप जाल्यार कडेन कसं जातले
कृष्णाक ना म्हणच्या जायना. कृष्णा सर्वात श्रेष्ठ भक्त राधाराणी अगर तुमगेल खातीर प्रे करतली तर तुमगेले इतले जन्माचे आता मुकावेल जन्म सगळे एक क्षणांत अशी चुटकी मारतात न्ही, ते सगळे जे आसा ते कसं जाता, लुप्त जाता. सो वी हॅव टू ऑलवेज प्रे एट द लोटस फीट ऑफ राधाराणी फॉर हर मर्सी. तर आमचेन हे साध्य जायना, पण राधाराणी कृपानं हे साध्य जातले. हे इतले विश्वास उरता आमकां. देन इट इज पॉसिबल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे तुम्ही म्हणल्या की वही बट आम्ही भक्ताल संघाला जर इट्स नॉट पॉसिबल की बोल दिसता आत मी गेले की शहाजी हांव घरकडे लसूण पी हांव मस्त हे करता खाई ना म्हणून बामणा काही नाका म्हणून सिंपल आज हांव भायर शमकली रेस्टॉरंटा वचूत नाका ना हांव लसूण पियेवाच कसं नाही खायना म्हणून हे केलं. रेस्टॉरंटा भितर बसतरी पुरा जन लोटून मेळटरी पण त्या चुकल्या मना देखून. सो म्हळ्यार तितलें थोडे कंट्रोल करू जायना तें मन. सो म्हळ्यार इथंय आमकां कोणी कृष्णाल तशी स्टेप बाय स्टेप अर्जुनाक हें केलें म्हण करतल कोणी नाची. बट आमगेल मन इतलें चंचलस की तितलें स्ट्रॉंग दवरच्याक म्हळ्यार आमकां भक्ताल संग शिवाय दुसरें कसं नाही ऑप्शन ना प्रभूजी. म्हळ्यार आमी कंट्रोल करू जायना ताका की ठीक आहे मिगेल मना भक्त असो नाशी असो आमी तांगेल वटून कंट्रोल करू जायना. म्हाका आयिल्ले नंतर शेम जालें अरे बापरे वच्चूत नाका बैसूत नाका हांव सांगला की हांव खायना. बट ते ऑप्शन नासले तेन्ना कसं की ते कशी प्रभूजी कंट्रोल करचें म्हणून आमकां एवरी टाइम कोणी हा सॉरी प्रभूजी येस यही क्वेश्चन. ना सांगा. म्हणे आम्ही कशी मागीर आम्ही भक्ताल संघान तुजी आशा केलो पटी आमकां जायना म्हणजे ते आसतना अशें आमी कंट्रोल करचे ते म्हणजे भक्ताल संघाल आसून कंट्रोल येत की अथवा आमी कंट्रोल करून घेवयेत तशी. आता कसं जात गो तसं हे एकदम लायक तुम्ही सांगलाय आणि खरोखर हातूंतल्यान शिक्षे सारखे आसा. ते म्हळ्यार अशी की आमी जे आसा ते अशी चूक करताची पण आमी चूक केले नंतर प्रायश्चित्त करतावे. आमी कृष्ण सांगतावे अरे कृष्णा हांव आज ही चूक केली नेक्स्ट टाइम हांव हे चूक करेच ना अशी म्हणटावे अशी विचार येतावे. ना प्रभूजी अशी याना बरोबर बरें अशी याना जाल्यार आनी एक सिंपल सांगता. आमी हे नेक्स्ट टाइम वरतना हे ध्यानांत दवरता की आज परत आमी सपोज फाल्यां तुमी परत एक रेस्टॉरंटा गेले फॅमिली आसा व्हड आणि सगळे लोक तुमगेले एकदम प्रियजन आसाची आणि ते आशिल्ले नंतर परत तशी जाल्ले पण जाले नंतर फाल्यां तुमी प्रे करा की हांव परत अशी करना. सपोज यू ईट टुमोरो बट टुमोरो अगेन यू से आय विल नॉट डू दिस और कृष्णा प्लीज हेल्प मी फॉर नॉट डुईंग दिस अशी म्हणून तुम्ही प्रे करेत. आता तुम्ही अध्यात्मान आता सुरुवातीस तर अशी जाता पण तुम्ही जशी आत्मसाक्षात्कारा लेवल आयल्यार तुमकां अशी कळण येतले की आमगेले हे जे प्रियजन आसाची आता हांव बेगिना वयले लेवला सांगता. आमगेले जे प्रियजन आसाची हे प्रियजन जे आसा न्ही ते कसं आसा थोड्या काळा खातीर आमगेले लोटू आसाचे मे बी 30 years 40 years 50 years 60 years करेक्ट. येस आणि हे प्रियजन जे आसा ते कसं जाताले तांगेले आयुष्य जाल्ले नंतर आमगेले लायफान तुलेन तांणी वताले हांगच्यान करेक्ट. नाव सपोज यू हॅव 5 relatives सो एवरीबडी हॅज देअर ओन टाइम तांणी हगूर डिस्पर्स जाताले. आणि हे जे प्रियजन आसाची अशी म्हणटाची की प्रियजन कोण खरे प्रियजन कोण आमकां भक्ती मार्गारी मुखार वचच्याक जे मदत करता ते खरे प्रियजन. आमगेले ब्लड रिलेशनाचे जे आसाची
ते आमगेले प्रियजन उरचे पाव आसा पण तांकां आमी म्हळ्यार रिस्पेक्ट दिवका पण आमगेले प्रिंसिपल फॉलो करता मात्र आमी स्ट्रिक्ट उरका कळ्ळें तुमकां ओके कळ्ळें येस प्रभुजी आमी प्रिंसिपल फॉलो करता आमी ते तांतू स्ट्रॉंग उरका आतां ताजी एक उदाहरण सांगता आमकां कसले सांगल्या अशें करचें ना बिकॉज दिस इज प्रतिकूल दिट इज नॉट अनुकूल फॉर अवर भक्ती करेक्ट सो आमगेल गुरुजनान आमकां सांगिल्लें आसा की हे करनाकाची हे तुमकां योग्य ना आतां तांतू तुमगेल बुद्धी जी आसा बुद्धील मेन हे आसा कार्य आसा आतां तुमकां एक सिंपल उदाहरण सांगता तुमी गॅसा लागीं गेले आनी तुमकां गोत ना की आग जे आसा तांतू बोड गेल्यार हात जळटा बोट जळटलें म्हूण तर कोणें पूण तुमगे लांब जाल्यार बाप्पा कोण सांगता जे रे बोट घाल नाका तुमकां कांय गोत ना तुमी कसं करतले बोट घालतले सपोज कसं जातलें फायर विल एक्ट isn't it if you are ignorant fire will not discriminate correct no fire will burn your finger so even if you are ignorant fire will do its activity तशीची आमकां कसं करना अशी करच्या ना अशी सांगल्यार ताजे एक रिएक्शन अगर करना जाल्यार तेजे रिएक्शन आमगेल्या येता तेजे रिएक्शन येताले आमगेले आतां तुमी कांदो खाल्ल्यार ताजे रिएक्शन तुमकां येताले आतां कोणाक गोत आसा इफ आय विल पुट माय फिंगर इन फायर आय एम गोइंग टू गेट बर्न तेन्ना कसं करतलो तो ही विल यूज हीज बुद्धी करेक्ट ही विल यूज हीज डिस्क्रिमिनेशन त्या टायमार तो व्यक्ती जे आसा what he will do he will discriminate के this is good and this is bad so हे डिस्क्रिमिनेशन जे आसा ते कसं जातले अनुभव घेतील नंतर कळता बरोबर अनुभव घेतील नंतर हे डिस्क्रिमिनेशन कळता तशी तुमकां जे आसा आता एक अनुभव आयलो आणि ह्या अनुभव आयल्या नंतर you should be able to discriminate next time. This is like a fire and it is not good for my bhakti. So best thing is to do as far as possible and be always conscious of your activities. मस्तपटी जे आसा ते आमी एक्टिविटी करताचे आणि कडेर आमकां जे आसा ते कळटा रे I have done something wrong which should not be for my spiritual activity अशी उरका आशिल्ली हांवें अशी केलें सो जाली नंतर आमकां कळटा why such thing happens तांतू मन आणि बुद्धील कार्य आसता केन्ना मन प्रबल उरता तेन्ना बुद्धी काम करना आणि केन्ना बुद्धी प्रबळ उरता तेन्ना मनाचेर कंट्रोल उरता यू गॉट इट what I am saying yes Prabhuji thank you so much तेन्ना एक्चुअली अशेंच के हे बुद्धी आणि मन हांगेले वॉर आसा भौतीक जगा आमी राबताचे बुद्धी आणि इंद्रिय मन आणि बुद्धी हे जे आसा तांचे वॉर जे आसा ते कंटिन्युअस चालू उरता पण आमगेले फ्री विल आमी कशी वापरताची बेस्ड ऑन दॅट यू विल बी एबल टू सक्सीड you will be able to Hare Krishna Hare Krishna Prabhuji आज कंटिन्यूएशन म्हाका निगुचे आशिल्लें अशी सिच्युएशन आमी तशें रेस्टॉरंट वचचे सोडयता जेव्हा तसले मेटेरियलिस्टिक जनावट संग आमी उणी पळयता त्या बेटर की जेव्हा उच्चून आमी खावन येवन त्या बेटर खंयची फॉलो करची बेटर नाही can you repeat प्रभुजी आता विद्यामाताजी नेंगिला बरी आमी आता रेस्टॉरंट वचना तिलाशे बेटर जेव्हा तसले मेटेरियलिस्टिक जनावट आमगे सहवास उणी करची बेटर जेव्हा उच्चून आमी अशें पळय जावन खावन येवन मागीर आमी इम्प्रूव करची खंयची बेटर म्हळ्यार खंयची आमी फॉलो करता
आता कसं उरतो गो तसं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाऊ मच यू कॅन कंट्रोल युअर सेल्फ. कळलं मॅ? तुम्ही आता मस्त जन अशी असाची के ते जे असं ते आमगेले तांगेले रिलेटिव्ह ऑटो बसताची पण काय खायनाची थंय बसून. कळलं मॅ? त्यांनी खायनाची, त्यांनी कंट्रोल करताची. पूर्ण पूर्ण रिलेटिव्ह ऑटो राबताची, तांगेल ऑटो एन्जॉय करताची. पण खावची बाबतीत तुझे असं ते कसं करताची, त्यांनी खायनाची. आता कसं जातं तुमका सांगता. दिस इज वॉट प्रॅक्टिकली आय हॅव सीन विथ डिओटीज. केन्ना तुम्ही खंयचे खंयचे डिओटी उरतात त्यांनी कसं करताची, एक तर स्वतः घरचानू प्रसाद खावनू कडे अशी फंक्शनां वरताची. बरोबर? प्रसाद खावनू पोट भरून एकदम जे असं कडेर तांणी फंक्शनां वरताची. आणि थंय फंक्शनां गेली नंतर सांगताची हांव जेवून आयला, म्हाका पोटाक बिलकुल जाग ना, म्हाका कांय खावचें जायना, म्हाका बिलकुल जाग ना. अशी जे आसा त्यांनी दिस इज द वन वे यू कॅन ऍक्ट. सेकंड वे कसले, तुम्ही थंय गेले, तुम्ही काय खालील ना, घरले आयले, घरले खाल्ले. And third thing is, you go there, you eat, and then do pashatap. So these three things are there, आणि तुमगेल कितले कंट्रोल आसा, तुम्ही कितले त्या सिच्युएशन करच्या, तुमका कितले साध्य आसा, ताजे वयर अवलंबून आसा. Like if you are not able to control, by after going there, it is better you honor prasad at home and then go. कळलं मॅ? वही प्रभुजी मला ताकात ना इस्कॉन डिवोटी त्यांनी सत्संग मात्र असताची विंगड मेटेरियल अंत चढ वचनाची लाईक सत्संगांतू असताची. आम्ही तशी नाही, आम्ही दोन्ही दुयासाची तशी झालं प्रभुजी सिच्युएशन. लाईक आमक तेव्हाही सोडून जाईना अशा सत्संगही जाऊ का तशी मला दोन्ही आम्ही त्रिशंकुट आहेत झाले तशी. आता आणि एक सांगता, आणि एक उदाहरण सांगता. आणि एक उदाहरण म्हळ्यार आम्ही अशी केन्ना फॉलो करताची, आमगेल रिलेटिव्ह आम्ही सपोज एवरी टाइम मेळटाची, आणि इफ वी आर फॉलोइंग दिस, कसं जाता गो तसं रिलेटिव्ह ऑब्जर्व करताची की हो स्ट्रिक्ट असं हो काय खायना, तेन्ना कसं करतले, तांणी घरसान काय पूण घेऊन तुमगेल खातीर येतले, विच इज विदाउट ओनियन गार्लिक. तेन्ना अशी म्हणटाची की कोणाक खरे प्रीती उरल्यार दे विल केअर फॉर यू. आता तुमका हे सपोज इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टँड के माधव चरण प्रभू, यू वॉन्ट टू से समथिंग? हा तर यू कंप्लीट. ओके ओके. तर तुमगेले हितचिंतक उरल्यार तांणी कसं करतले, दे विल अरेंज फॉर यू, they will arrange something for you because they love you. So if they are loving you, they will care for you. कळलं मॅ? भारती माताजी, पै माताजी. हा येस प्रभुजी. म्हाका म्हळ्यार दुसऱ्यान हांव कंप्लेंट करना, म्हाका म्हळ्यार मिगेले वयर गिल्ट येयला. अयो एक खावची विशयान हांव कंट्रोल करनी म्हण जाल्यार एक खावचें, इट्स फॉर एक जस्ट फॉर टेस्ट करनी म्हण जाल्यार मागीर म्हाका कशी हें जाल्यार म्हण तेंची थंय म्हाका एक बेजार जाल्यार तितलेची घरकडे येवन. हरे कृष्ण. So you can try what I said. This is what devotees are practicing. Yes, माधव चरण प्रभू. येस प्रभू. थँक्यू प्रभूजी. तुम्ही चंदकोर सांगितले प्रभूजी, आज एकदम सिस्टमॅटिक एक्सप्लेन केले. आणि तुम्ही आता सांगितलं तो आन्सर म्हाका ते पयलींच आवडले. आम्ही घरच्यांचे प्रसाद घेऊन गेले री, थंय आमकां पोट भरले नंतर आमकां तितले हे जायना, कसं केन्ना रेस्टॉरंटाक गेल्यार कसले खाव का म्हणून आश केन्ना येता, केन्ना आमकां भूक लागील उरता. ऑलरेडी स्टमक फुल्ल असल्यार आमकां तसं खावची इच्छा बी उरना. आणि दॅट इज
बेटर की आम्ही प्रसाद घरातून घेऊन येऊच बरे असल फंक्शन आणि आम्ही खंयच्यान तू स्ट्रिक्ट उरका तुम्ही आता सांगीन मागीची स्ट्रिक्ट असल्यारी सुरवातीक तांणी बी फोर्स करताची एक्चुअली तांणी करनाची आमकां फोर्स भगवंत ट्राय करता तांगेल थ्रू आमकां एग्जाम भगवंताले एग्जामिनेशन कशी आमकां एक्चुअली अजून तांगेल एक थ्रू आमकां ट्राय करतात बरं, आणि आम्ही एकदम स्ट्रिक्ट असल्यारी ग्रॅज्युअली ते लोक बी समजून घेतायचे हो एकदम पक्का भक्तीन तू आदलेरी त्याच्या नंतर त्यांनी तुम्ही सांगितलं म्हणून त्यांनी स्वतः प्रसाद घेऊन बी येताले घरच्यान विदाउट ओनियन गार्लिक आम्ही खंयच्यान तू एकदम स्टडी आता असला मिगेल स्टडी आणि उरता स्टडी ना जाल्यारी त्यांनी विचार करता हा केन्ना खायना केन्ना खाता हॉटला आयला खाता घरात खायना हाका चलता मग तशें लागता खंयच्यान आमी स्ट्रिक्ट उरल्यारी तांकां बी आवडता आणि तांकां बी तांणी नंतर रिस्पेक्ट दिवच्या सुरू करतात करेक्ट हरे कृष्ण आता आता मिगेल लोटू अशी जालें एक्चुअली कसं जालें म्हळ्यार आमगेले ऑफिसाचे जे स्टाफ आसा तांणी मदें मदें अशी पार्टी वताची आता पार्टी वता आसतना तांणी सुरवातीक तांणी म्हाका आपयत आशिल्ले आनी वत आशिल्लो पण हांव काय खायनाशिल्लो कारण की तांणी अशी हॉटलां वताची खंय नॉन व्हेज आसा सगळे प्रकारचे अनवॉन्टेड जे आसा ते तांणी खाताची थंय पार्टी गेल्यार तर एक पंत हांव पळयलें कडेन म्हाका काय जमेल ना सो नेक्स्ट टायम आय सेड आय विल नॉट कम आय वोंट बी एबल टू कम बिकॉज म्हळ्यार हांव स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन आसा आनी म्हगेलें रिस्ट्रिक्शन आसा डायट रिस्ट्रिक्शन आसा आता अगूर अगूर ना 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 म्हणून दे नाव स्टॉप कॉलिंग मी फॉर दीस पार्टीज स्लोली स्लोली कसं जालें तांणी म्हाका पार्टीक आपयनाची अँड दे गिव मी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट के तुका अशी कशी कंट्रोल करता जाता आमकां तर बिलकुल साध्य ना हें करचें दिस इज ऑल प्रभुपाज मर्सी आय एम नॉट saying that because of I am able to do but it is all our परंपरा their blessings आणि ताजे निमित्त मात्र हे साध्य जाता पण ताजे खातीर आमगेल तयार उरका आम्ही काय पुणी प्रयत्न करून दाखवका देवाक की नाही आय एम व्हेरी स्ट्रिक्ट आय वॉन्ट टू बी स्ट्रिक्ट तेन्ना मात्र जे आसा ते कसं जाता हे साध्य जाता ताजे खातीर आमी आमगेल लेखान प्रयत्न करचे जे आसा ते चालू दवरता आता तुमगेल पैकी कोणाक आता ह्या टायमाक जमना जाल्यार नेक्स्ट टायम 2-3 हे ऑप्शन सांगिल्ले आसा तांतूंतल्यान तुमी ट्राय करून अगूर अगूर तांतूंतल्यान मुक्त जाव येता हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी मस्त धन्यवाद हरे तुमका चॅट बॉक्स पळयले प्रभुजी एक क्वेश्चन आसा त्या एक घेवया आमी लास्ट वीक इथे सांगले ऑलमोस्ट 10-15 जेले घेवचो प्रभुजी एक लास्ट क्वेश्चन चॅट बॉक्स आसा हा घ्या म्हाका काय ना म्हाका बेगीन टाइम आसा मस्त ओके कामाक्षी माताजी पुणेच्यान एक तांगेले एक डाऊट नेमगे आसाची कसं म्हण सांगल्यार हे धाम यात्रा कशी करता असताना आम्ही वैष्णव भक्त जनाल ಒಟ್ಟು వచ్చేची लायक जाल्यारी आम्ही युजुअली ते पॉसिबिलिटी भरती उणेस ना वैष्णव भक्त जनाल ಒಟ್ಟು धाम यात्रा करचे ताजे विषय जावन कसं सांगतात ती म्हण सांगून म्हळ्यार वी हॅव एन ऑपॉर्च्युनिटी आमगे फॅमिली जना ಒಟ್ಟು आम्ही वच्ची चान्सेस चड आसा बट वैष्णव भक्त जनाल ಒಟ್ಟು चमकलारी चड चांग म्हणतात न्हय ताजेकोस्कर तांकां एक एडवाइस निमगे आसन प्रभुजी आम्ही हे जे यात्रा करताची तांतू कमीत कमी एक यात्रा जी आसा वर्सांतू आमगेले भक्ता संघांतू उरका कमीत कमी एक कारण म्हळ्यार
भक्ता संघान गेले नंतर आमकां सगळं अनुकूल उरता थंय, प्रतिकूल काही उरना. आमकां सगळं जे आसा ते भक्त इतले सेव करची भावांत उरताची, स्टार्ट टू फिनिश तांणी आमगेले सगळं व्यवस्था करताची. आणि बिकॉज ऑफ दॅट वी डोंट फील लायक वी आर outside. We feel like we are within our congregation because that whole congregation is there shifted. आणि हे कसं जालें अनुकूल स्थिती आसा, अनुकूल स्थिती. आणि हे अनुकूल स्थितीन तूं आमकां तांतू मस्त म्हळ्यार यात्रा वचचे मस्त हे आसा बेनिफिट्स आसा. आमी म्हळ्यार जेसबस्थान हेरिगो आमी प्रणय भक्ती संगी अशी हे शुद्ध भक्त चरण रेणू हे जे वैष्णव सॉंग आसा तांतू हे सांगिल्लें आसा की माधव तिथी करका हे करका वैष्णव जे हे आसा धाम आसा तांतू वचता ते प्रणय भक्त संगे अशी सांगिल्लें आसा. ते भक्त जे भक्त जे स्ट्रॉंग भक्त आसा जे सिरियस भक्त आसा अशी भक्ता संघा ओटू करका अशी म्हणून आमकां सांगिल्लें आसा. तर हे जे आसा ते करच्याक हे जे अनुभवच्याक आमकां कसं करका पडटलें तांगेल ओटू वचका पडटलें. आणि वेन वी डू सच यात्राज रिपीटेड our interest goes down for our relatives यात्रा. आमगेल हगूर 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 जे आसा ते आमी बाकी लोकां ओटू जे विंगड विंगड जागे वताची ते जे आसा ते हगूर 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 कमी जाता. कारण आमकां ताजी रूच येता. भक्ता ओटू यात्रा करची रूच आयल्यारी बाकीचे यात्रा जे आसा ते हगूर हगूर कमी जाताचे. आणि ताजे खातीर आमी कमीत कमी एक यात्रा as far as possible we should have at least म्हळ्यार मॅक्झिमम यात्रास with the devotees but तशी जायना जाल्यार एक अनुभव घेवच्याक एक सिरियसनेस दाखोवच्याक आमी कमीत कमी एक यात्रा तरी भक्ता ओटू वचता. आणि आमगेले बाकी यात्रा उरलेली तांतू आमकां जे आसा ते सगळे जे आमगेले रुल्स एंड रेग्युलेशन जे आसा म्हळ्यार बेगी उठवचे, मंगल आरती करचे, बाकी आरती करचे, जपा अर्ली मॉर्निंग करचे, हे जे आसा ते साध्य जायना. हे कितले तुमी क्लोज उरो कसले उरो कितले स्ट्रिक्ट उरो पण ते सांगेल संघा ओटू ते करचे साध्य जायना. म्हणून ताजे खातीर भक्ता संघा गेल्यार हे सगळं साध्य जाता. सो वॉट एवर मीन्स प्लस वन मोर थिंग की आमी एकदम अलूफ वरे जावचे ना. आमी हे पळोवका की आमी सपोज सांगेल ओटू यात्रा गेल्यार तांकां आमी प्रीच करका यात्रा गेले नंतर. तांकां सांगका की आमगेली यात्रा कशी उरता, आमगेली यात्रेंत भाव कशी उरता. सो वी शूड बी इफ वी आर एट ऑल वी आर गोईंग विथ अवर रिलेटिव्स यात्रा आमी गेली तरी आमी कसं करका आमी तांकां प्रीच करका. आमी तांकां जे आसा खरें यात्रा म्हळ्यार कसलें ताजें म्हत्व कसलें ते जे आसा ते सांगका. आणि जावकाल्यार तुमी त्या स्थानाचे म्हत्व ताजे पास टायम ताजे पयले दोन तयारी करून वाचून थंय वचून एक लेक्चर वरें दिवेत तांकां सांगेत वरें. सो रादर दॅन गेटिंग देअर असोसिएशन यू शूड बी गिविंग देम असोसिएशन. आमी सपोज रिलेटिव्ह यात्रा वताची तर तांगेल संघ घेवचे किंता आमी आमगेल संघ तांकां दिवका. तांकां आमी एक कृष्ण भक्ती कशी आसा कशी हे आसा स्वीट आसा कशी अनुकूल आसा हाजे बद्दल आमी जे आसा तांकां ज्ञान दिवका. तर ते दिले नंतर तांकां कसं जातालें ताजी रूच येतली बरोबर. तांकां जपा विशयी सांगता मिनिमम कसं करचें जाता ताजे बद्दल तांकां प्रोत्साहन दिवका. आमी हाऊ वी डील हाऊ टू डील विथ अवर रिलेटिव्ह इज अ सेपरेट सब्जेक्ट. आमी कसले तांकां केन्ना केन्ना अशी
रिॲक्ट करताची की अरे अरे तुम्ही अशी खाता वय अशी अशी. सो वी शुड नॉट बी डुईंग दॅट. वी शुड बी टेलिंग देम what is good for them rather than criticizing them or some अशी म्हळ्यार तांकां हे करचे चिंता तांकां आमी कशी कृष्ण दिवेत हे आमगेले प्रयत्न उरता. ते केल्यार आमी आमगेली ती यात्रा वरी सफल जाताले. इवन इफ वी गो along with them, still we are having a successful yatra. So success of our yatra will depend on our bhavana. आम्ही कितले कृष्ण भावना भावित असो ताजे वयर खंयचेय यात्रा सक्सेसफुल भक्ता ओटू उरो अभक्ता ओटू उरो. तर आम्ही जे असं कृष्ण भावना भावित उरल्या मात्र हे करच्या साध्य जाता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. मस्त धन्यवाद तुमका.